सेलिब्रेशन म्हणजे तिसरे वर्स आमी दीपोत्सव खाजन गुंटो मान पार्शे हांगासर सेलिब्रेट करतात. तुवें विचारल्या प्रमाणे कित्याक संकल्पना येयली, कित्याक विचार येयलो. विचार इतल्याच खातीर की जी आमची संस्कृती आहा, जी आमची संस्कृती जी कितले पारंपारीक चालूच आसा आनी ती चलता आसतना आमच्या फुडल्या पिळयेक, फुडल्या फ्युचराक आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक कळपाक जाय आमची संस्कृती कितें आहा ती. खूब जाण म्हणटात अरे कार्यक्रम जाता, कार्यक्रम करता, पूण त्या कार्यक्रमाच्या फाटल्यान कितें उद्देश आहा तो इम्पॉर्टंट आहा. हो कार्यक्रम करता आसतना आमी मुद्दामून बारीक ल्हान भुरगे जे कला आनी संस्कृतीन रुची दवरतात तांकां आमी एक प्लॅटफॉर्म दितात. ते तुम्ही पळयता आसतले कॉम्पिटिशन जेन्ना आसता व्हडले व्हडले तेन्ना ते कॉम्पिटिशनाक त्या लेवलीचीच भुरगीं पार्टिसिपेट जातात. पूण आमी हांगासर प्रत्येक गांवागांवांतली बारीक बारीक भुरगीं जी फुडें सरोंक सोदता तांकां आमी प्लॅटफॉर्म दिता. मागीर ती डान्स जावं, सिंगींग जावं किंवा वेशभूषा जावं, इतर गोष्टी सगळे म्हणजे आमच्या संस्कृतीन जे आसा तितके आमी हांगासर सादर करतात. मागीर ती आकाशकंदील स्पर्धा आसूं, रांगोळी स्पर्धा आसूं किंवा इतर गोष्टी आसूं. परत आमचे पेडणेकारांचे फूड स्टॉल आसता, म्हणजे आमचे पेडणेकारांचे जेवण जे आसता ते हांगासर आमी फूड स्टॉल्स करून जे आख्या गोंयचे सिंधुदुर्गच्यान येतात लोक हांगा दीपोत्सव पळोवपाक त्यांच्या खातीर आमी हांगासर आमचे महिला जी आहा ती महिला फूड स्टॉल करून आमचे पेडणेकारांचे रुचीचे जेवण ते हांगासर आमी तांकां हांगासर अवेलेबल करून दितात. तशेंच आमी पळयतात की वर्सान वर्स डेव्हलपमेंट जायत, म्हणजे प्रत्येक दीपोत्सव जो आमचो आहा उदरगत संस्थेतर्फे करतात तो वर्साच्या वर्सा अपग्रेड जायत आहा. गेल्या वर्सा बऱ्यापैकी जालो, पूण ह्या वर्सा आमी चिंततात की आनी त्याच्याहून बरो जावचो. ताका लागून तुमी आतां लायटी पळयता आसतले, हे एंट्रन्साकूच अशे लायट्स आहात, म्हणजे फुडें कशें कितें आसतलें ते फाल्यांच्यान तुमकां कळटलें. हे 2 दिसाचो 2 वर्सां आमी एकूच दिसाक करताले. ह्या वर्सा आमी कितें आहा टीजर म्हणून म्हणजे स्टार्टिंग म्हणून आदले दिसा एक कार्यक्रम दवरला, ते जेणे करून एक एटमॉस्फियर क्रिएट जातलो आणि दीपोत्सवाक ह्या एक चाम येतली म्हणून. मेन दीपोत्सव आमचो तो 8 तारखेक आसा आणि 8 तारखेक तो 5च्यान सुरवात जातले. वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आमच्या गांवची वेशभूषा पार्टिसिपेट जातली. 60-70च्या वयर भुरग्यांनी एंट्री दिल्ली आहात. 250च्या वयर आकाशकंदील येयलेले आहात. 70च्या वयर रांगोळी स्पर्धेक पार्टिसिपेट जाल्ले आहात. म्हणजे तुम्ही चिंतू शकतात की जी आमची संस्कृती जी खंय तरी वेगळ्या हेतून वयताली, पद्दतीन वयताली, ती खंय तरी ऑटोमॅटिकली आमच्या सारक्या मार्गाचेर येवपाक लागल्या. आणि ताका लागून वेगळे वेगळे आमी कार्यक्रम घडोवन हाडटात. दीपोत्सव जावं, शिगमोत्सव जावं, कार्निवल जावं किंवा चिल्ड्रन्स डे जावं किंवा महिला दिन जावं, हे करतात. हे इव्हेंट म्हणून करतात. खूप जाण उलयतात की तो इव्हेंटूच करता म्हणून, पूण हो इव्हेंट न्हू, हे सगळ्यांनी लक्षात घाल. हे इव्हेंटा हे करता आसतना आमी सगळे आमचे कार्यकर्ते जावं किंवा स्थानिक म्हणून मांद्रे मतदारसंघाचे किंवा पेडणे तालुक्याचे स्थानिक जावं ते एकीकडे थंयसर येतात त्या कार्यक्रमाक. आणि ते कार्यक्रमाक येता आसतना प्रत्येक जो आमचो कार्यक्रम आसता ताका एक ना कसलो ना कसलो हेतू आसता. म्हणजे आमच्या लोकांक आमचे कसो फेलिसिटेट करप, कशें वयर काडप. म्हणजे उदाहरणांत खंयच्या कार्यक्रमांत तुम्ही पळयशात आमी रेंदेरांक दिल्या सत्कार केल्यात. परत कोण गाडो चलयता, बैलगाडी चलयता ताका सत्कार केला. कोण शेती करता ताका सत्कार केला. ह्या फावट आमी मीठ काडटात आगारवाड्याक, मीठ काडटात तांचो सत्कार दवरला. म्हणजे वेगळे वेगळे पद्दतींतले आमी जेंका कोणी यादूच करूंक ना तांकां आमी फुडें हाडटात आनी तांचो सत्कार करतात. ते करता आसतना दीपोत्सवाचो मेजर आमचो सेंटर पॉयंट म्हणजे मेन हे आसतलो तो म्हणजे आमचो एकलव्य पुरस्कार. तुम्ही पळयता आसतले देशभर म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सदांच पुरस्कार दितात. द्रोणाचार्य अवॉर्ड, परत अर्जुना अवॉर्ड असे दितात. पूण आमी जेन्ना चिंतता म्हणजे आमी खंय तरी अवॉर्ड दिवंक जाय तेन्ना आमी एकलव्य दवरला. आनी एकलव्य कित्याक दवरला? एकलव्य दवरला कारण सगळ्यात व्हडलो धनुर्धर त्या युगान आसलो तो एकलव्य आसलो. फक्त तो कमी समाजाचो आसलो म्हणून फाटीं पडलेलो. पूण आयज तेचे अस्तित्व म्हणजे तेचे आमकां अभिमान आसूंक जाय की तो सगळ्यात व्हडलो धनुर्धारी आसलो. आनी सगळ्यात व्हडलो धनुर्धारीचो अवॉर्ड आमच्या मतदारसंघात ज्या भुरग्यांक अचीव केला, ज्या भुरग्यांक म्हणजे त्रासांतल्यान वयर सरान सगळे डिफिकल्टीज फेस करून त्यांनी अचीव कितें तरी आमच्या राज्या खातीर केला किंवा देशा खातीर केला ताका आमी हो अवॉर्ड दितात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.